सगळ्यांचे जातले आशिल्ले. आय कॉंग्रेच्युलेट ऑल द ऑफिसर्स आफ्टर कॉलिंग देम केम हियर and started the work immediately. आमचो रायतात ताका जेन्ना हांवें हें केलें ताणें फोमाच्यो गाडयो प्रत्येक ज्या तालुक्यांत गाडयो नॉमिनेट केल्या तितल्यो गाडयो आपूण हांगा धाडटा आनी आपूण हांगा स्वता येवन हें सगळें करून घेता म्हणटाले आनी त्या प्रमाणे इजियर तो आतां आमचे बरोबर आमचे पयलीं येता. हांव येवचे पेक्षा हांगा जे मनीस पावपाक जाय आशिल्ले ते इम्पॉर्टंट. This is this is a man-made disaster. हे कोणी केल्लें डिजास्टर न्हय, ह्या आमच्या लोकांनी मुद्दाम केल्लें डिजास्टर. कारण हांगा जे हे अड्डे आसा तांकां एकूय परमिशन ना आनी आमचे सरपंच गेली 10 वर्सां हे सगळें काडून उडोवचें म्हणून जगता. प्रत्येक जाण प्रत्येक जो आमचो कोण तरी ओनर आसा तो खंय तरी खंयच्या कोर्टां वता आनी ते स्टे हाडटा आनी हे गोश्टी आमकां अश्यो जबाबदारपणे शेवट आमचे जे सरकारी अधिकारी आसा तांचेर येता. कारण शिवाय ह्यो गोश्टी मुखार वता आनी त्या खातीर हें हांव सदांच म्हणटा की मॅन मेड डिजास्टर ही असली डिजास्टरां आमकां नश्ट करपाक जाय. आनी हांव डेप्युटी कलेक्टराचे बरोबर आसतलो डेप्युटी कलेक्टरा कडच्यान एश्युरन्स घेतलो. आय हॅव टेकन द एश्युरन्स येता ते 8 दिसांत हे सगळें मोकळें करून दितलो. इट इज रिक्वायर्ड बिकॉज हो इंडस्ट्रियल एरिया न्हय, हो फूल जो बेल्ट आसा हांगच्यान फोंडे पर्यंत हो बेजिकली जे बारीक लोक मध्यम वर्गीय म्हणटात ताका गरीब लोक जे रावता रेजिडेन्शियल कॉम्प्लेक्स त्या हातूंत हे लोक सगळे रावता. दिसरात हे लोक काम करता आनी सांजची न्हिदपा खातीर हांगा येता आनी त्या खातीरूच हे क्लीन जावप इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी येता त्या ताणें एश्युरन्स दिला म्हाका 10 दिसां भितर हे सगळें क्लीन करतलो म्हणून. दोन्ही सायडीच्यान जितले म्हणून हे अड्डे बेकायदेशीर आसा तितले अड्डे आमकां 8 दिसां डेप्युटी कलेक्टरान एश्युरन्स दिला. आणि एक खूप काम पदार्थ त्या मेरे को फोन कर तेरे को पीछे रखी के बेड को क्या है कि उसके चलिए चावी कार की पूछ के बराबर याद करो.
जमगाव